सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवची मुखेल खबरो। प्रतापनगर दारबांदोड्यांत सापडली एका बायलेची कूड खून काय निसर्गीक मरण कळपाक ना मार्ग पुलीस आणि फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार दाखल। इश्टा वांगडा थिये चिरेखणीर न्हावपाक गेल्ल्या पर्वरेच्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक बुडून मरण आयतार सांजेची घडणूक। विजयाचे वाडदिसा सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची असली हजेरी मात गोयच्या काँग्रेसी फुडाऱ्यांची गैरहजेरी थारता चर्चेचो विषय। विजयाचो गोंय काँग्रेसीक अजून दुस्वास काय म्हणून चर्चांक नेट। केदारनाथ गौरीकुंड जंगलात कोसळ्ळे हेलिकॉप्टर एका पायलटा सयत 6 भक्तांक आयले मरण फाटल्या 6 आठवड्यांत 5 हेलिकॉप्टराक कोसळ्ळी हेलिकॉप्टर कोसळपाची 6वी घडणूक 4 धाम हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत। पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणे खाला गोंयांतल्या 5 गांवांची पर्यटनाच्या दिश्टीन जातली उदरगत खोतीगांव बांदोडें चांदर चोडण आनी साळगांवचे जाले निवड। आनी कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या पालिका कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार करतले आंदोलन। सांखळे जाल्ले पालिका कामगारांचे सभेत 4 मागण्यांचेर जाली चर्चा मागण्यो घेवन मुख्यमंत्र्यांचे वतले भेटीक। आता खबर विस्तारान प्रतापनगर दारबांदोड्या एका बायलेची कूड सापडली हो खूनच आसपाक शकता असो दुबाव आसा। पुलीस आणि फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार पावल्यात फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही उजगांव प्रतापनगर हांगा आसा 30 उजगांव आणि ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें जंगलान एक मृतदेह उडयला म्हणून फोंडा पुलिसांक फोन आयलो आणि कोणी तरी मृतदेह बॉडी आसा म्हणून फोंडा पुलिसांक जेन्ना फोन आयलो तेन्ना PI पोलीस निरीक्षक विजयनाथ कळेकर आपली टीम सकट हांगा घटनास्थळी येयलो पळयलें जाल्यार खरोखरच थंय मृतदेह आसा आणि जवळ ती एक 24 ते 30 ह्या वयोगटांतली आसूं शकता असो अंदाज आसा। पूण जे हांगा परिसर पळयल्या सायडीन सगळें जंगल आसा आणि आतां त्या जंगलान पुलीस सद्या शोध कार्य करता की खंय एविडन्स बी मेळटा जाल्यार पळोवपाक। आतां सद्या फॉरेन्सीक टीम आनी बाकी सगळे टिमीक हांगा पाचारण गेल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर। आपल्या इश्टा वांगडा ही एका चिरेखणीर न्हावपाक गेल्ल्या पर्वरेच्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक बुडून मरण आयलें। आयतार आशिल्ल्या कारणान कॉन्स्टेबल आकाश नायक आनी इश्टा वांगडा ही एका चिरेखणीर पिकनिकेक गेल्लो पूण चिरेखणीत पेंवतना तो बुडलो। आकाश नायकाची हालींच पर्वरेच्यान कळंगूट पुलीस स्टेशनांत बदली जाल्ली। सर एक इवनिंग कॉल येयल्लो ड्रावनींग जाला म्हणून थिवी हांगासर नेमको कितें कॉल आशिल्लो? कॉल म्हणजे आयज आमकां सांजची 6 वरांचेर टुडे इज अ संडे सो हेवी रेनफॉल आशिल्लो आनी थंय म्हाका दिसता एक लोकल पिपल तेंचे खातीर टुराक गेले आनी ते सिरसय पंचायती अंडर थंय एक धबधबो आसा पंचायती अंडर सारकें रानान सारकें वचपाक सारकें क्रिटिकल। सो आमच्या एक फायर फायटर शाहू शेळके म्हणून हेका हांवें तेचे गायडलायन घेतले आनी ताका पर्सनली घेवन हांव ते पॉयंट सोदलो जाल्यार ते दोंगराच्या मदीं एक तळी कशी आसा आनी तळीन थंय आमकां कळ्ळां काय तरी एक पर्सन थंय ड्रॉन जालो। सो इमिडिएटली विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स वी स्टार्ट द रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी 2 एंकर आशिल्ले एक म्हाज्या फायर फायटर कडेन एक स्वता म्हाज्या कडेन आशिल्लो। सो म्हाज्या एंकराक तो भुरगो फारावलो सो वी रेस्क्यूड इमिडिएटली जाल्यार काडल्या उपरांत आमच्या लक्षांत अशें आयलां की ते पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून आनी ही इज वर्किंग इन द पर्वरी पुलीस स्टेशन। सो वी रेस्क्यूड that person police constable Akash Suresh Naik aged 34 years and hand over the PSI Kolwale police station Jadhav PSI त्याच्याकडे आम्ही हँड ओव्हर केला फर्दर इन्क्वायरी। कितें सर कितलो भुरगीं जाण आसली त्या हेका कितले भुरगे ते क्लाउड गेलो एक 10 बारांचो एक क्लाउड गेल्लो न्ही आनी ते खातीर ती संडे न्ही एक वर्किंग म्हणजे नॉन वर्किंग डे असल्या कारणान खंय तरी एक मजा करची हेवी रेनफॉल आसा आनी अज्ञात स्थळी की कोण अशें मनशाची वस्ती लोक वस्ती कांय ना अशा जागेचेर ते गेले आनी थंय ते आपले एन्जॉय करतले लायफ। कितें डिफिकल्टी सर तुमकां येयल्यो जेन्ना ताका रेस्क्यू करता आसतना भायर काडटा आसतना? ना रेस्क्यू करता आसतना म्हणजे कारण मेन म्हणजे आमकां तो पॉयंट कळना कोण म्हणून थिवी म्हणपाक लागलो कोण खंय थिवी पंचायत अंडर आमी त्या नाल्यान सोदपाक गेले ताका थंय जाल्या उपरांत मागीर आमकां म्हणाले सारकें पेडणा वयतना रोडाक वयर कॅनलाच्या कुशीक थंय म्हणपाक लागले पूण एक्झॅक्ट लोकेशन आमकां मेळना जालें। सो म्हाजो फायर फायटर एक शाहू शेळके म्हणून
तेणी म्हाका एक्झॅक्ट लोकेशन दिलां आनी लोकेशन दिल्या इमिडिएटली हांवें रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलं विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स आनी वी रेस्क्यूड दॅट पर्सन फ्रॉम दॅट हे आमचे पॉयंट्स म्हणटा तशें. त्याच्या बरोबर आनी कोण देंवलेले सकयल? आमकां थंय हांगा देवल्ले कोण मेळोंक ना ती, सो आमकां थंय रेस्क्यूट करचें पडलें. फक्त आमकां सांगलें खंय आमी ह्या करतले म्हणून, मजा हातीशी घेतले, आस्वाद घेतले अशें. ओके. विजय सरदेसाईच्या 55व्या वाडदिसाचो मोठो दबाजो शेनवारा फातोर्डे जालो. सगळ्या पक्षांतले राजकीय फुडाऱ्यांची हे वेळार माचयेर हजेरी आसली, मात गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे माचयेर पांय दवरलो ना. विजयाचो गोंय काँग्रेसीक अजून दुस्वास आसा काय कितें अशी चर्चा परतून रंगपाक लागल्या. पळया हो रिपोर्ट. भर पावसात फातोड्या विजय सरदेसायाच्या 55व्या वाडदिसाचो दबाजो बरोच रंगलो. भायर गोग्यांनी पावस, मात माटवात पावसाचो एक थेंब ना. हेच विजयाचे मॅनेजमेंट म्हणून राधाराव ग्रासियस उलयलो. हे पाटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदीन द नेक्स्ट 6 months जावपा जाय. आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसांक वयता गिव देम 6 months नाजाल्यार चोया मागीर सगळे एकठांय जावन चोया हांकां चितू कापास आहाय ते. 2012 ते 17 हो काळ विरोधी बाकांचेर रावून विजय, रोहन आणि हांवें गाजयलो. 2027 आमी गाजयतले म्हणून नरेश सावळाक विश्वास. पूण एक गजाल लक्षात दवरा, ओपोजिशन लिडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुम्ही लक्षात दवरपाची गरज आसा. आयज हांव आतां हांगा रावून ह्या फातोड्यान रावून सांगता, आम्ही परत 2027च्या इलेक्शनां आसतले, परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले, विजय आसतलो, विजय जिखतलो आणि त्याच्या बरोबर फुडले राज्य करपाकय आम्ही तयार आसतले. परत एकदा विजयाक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. भाजपाचो फुडारी दया मांद्रेकर आणि भाजपाचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान विजयाची तोंड भरून तुस्त केली. खरे म्हणजे त्या काळात 12 ते 17 पर्यंत ऑपोजिशन लीडर नासताना सुद्धा ऑपोजिशन लीडर असले, पण विजयान ज्या पद्धतीन आपले नेतृत्वान कला हे गुण त्यांनी दाखयले म्हणून ते आजूय 17 ते परत येले 22 चले. हांव देवा कडेन मागता की विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो. एक अशा नेतृत्वाची ह्या राज्याक गरज आहा, ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करता. विजयाच्या बद्दल उलयतना खूप गजाली आहा. त्याच्या मतदारसंघान केल्ले त्याचो वावर आसत किंवा गोंयभर केल्लो वावर आसत. हांव एकूच सांगता, कित्याक तुमी खूब वगत बसल्या आनी चड वगत म्हजे रणगाणे आयकपाक येवंक ना तुमी, पूण विजय जरी सारस्वत समाजाचो आसलो जाल्यार हांव सदांच सांगता की बहुजन समाजाचो कैवारी आसा. विजयान बहुजन समाजाक जो न्याय दिल्लो आहा आपल्या थोड्याशा टायमान, वो दुसऱ्या कोणीन दिल्लो हांवें पळोवंक ना. विजयान आपल्या भाशणात सरकाराचेर तुफान टिका केली. ते भायर फुडाराचे कांय राजकीय प्लान उलोवन दाखोवन 2027च्या तयारेची दिशाय विजयान स्पश्ट केली. मात हे सगळ्यात जर पळयत जाल्यार गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे हे दबाजा कडल्यान पयस रावपूच पसंत केले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, अध्यक्ष पाटकार, एल्टन एकलोय विजयाच्या माचयेर दिसलो ना. दिग्विजय सिंग, DK शिवकुमार हांणी व्हिडिओ वरवीं विजयाक परबी भेटयल्यो. गोंयचे काँग्रेस फुडारी मात विजयाक वेंग मारपाच्या मुडात सध्या तरी नात. विजय सरदेसाय काँग्रेसी विचारांचो, मात 2017 ताणें पर्रीकाराक मारिल्ली वेंग ताच्या राजकीय वाटचालीचे अजून आड येता हेच दिश्टी पडटा. भविष्यात विजयाक केंद्र आणि राज्यातली काँग्रेस आपणायतली काय 2027 फातोड्यात ताका घेरपाचो यत्न करतली ताचेर सगळ्यांची नदर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आयतारा फातोडेर 5 सावन 20 मिनटांनी केदारनाथ हांगा दुर्दैवी घडणूक घडली. केदारनाथच्या गौरीकुंड जंगलात परत हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. हे फावट एका पायलटा सयत 6 भक्त काणांक मरण आयलें. हे सुवातेर फाटल्या 6 आठवड्यांत 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळीं. ही 6वी घडणूक. सध्या 4 हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत केल्या. श्री केदारनाथ धामाच्यान दर्शन घेवन गुप्तकाशी वचपाक भायर सरिल्लें हेलिकॉप्टर गौरीकुंड जंगलांत कोसळ्ळें. आयतारा फातोडेर 5 जावन 20 मिनटांचेर ही घडणूक घडली. ह्या घडणुकेन पायलटा सयत 6 भक्तगणांक मरण आयलें. वट्ट 7 जाणांनी ह्या घडणुकेन आपलो जीव वगडायलो. हातूंत 2 वर्साच्या भुरग्याकूय मरण आयिल्ल्याचें कळटा.
वायट हवामान आनी कमी दृश्टीक लागून पायलट हेलिकॉप्टर दुसरे दिकेन वळयतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. हेच सुवातेर फाटल्या 6 आठवड्यान 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळी. ही 6वी घडणूक. सध्या चारधाम हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या 5 गांवांची पर्यटनाचे दिश्टीन उदरगत करतले. ह्या येवजणेखाला पर्यटन खाते संबंधित पंचायती कडेन चर्चा करून ह्या 5 गांवांनी 2.5 कोटी रुपया मोडून पर्यटना खातीर कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. खोतीगांव, बांदोडे, चांदर, चोडण आनी साळ ही 5 गांवां सध्याक ह्या प्रकल्पा खाला निवडल्या. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ या 5 गांवांनी पर्यटन खाते कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. या 5 गांवांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांदतले. या सभाघरांनी गांवचे खाशेलेपण आशिल्ले उत्सव आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. खोतीगांवाक 2023 ह्या वर्सा भारतांतले उत्कृश्ट पर्यटन गांव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गांवाक वेलनेस श्रेणीत पुरस्कार फावो जाल्लो. सुरवेक चोडण जुव्या वेल्या गोलती नावेली, तशेंच चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मे ह्या गांवांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचें आशिल्लें. पूण दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ल्या गांवांचो ह्या संकल्पने खाला विचार जावचो म्हणून खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ ही गांवां निवडली. ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान एका सल्लोगाराची नियुक्ती केल्या. हो सल्लोगार ह्या गांवां खातीर DPR तयार करतलो. ह्या गांवांची जातली उदरगत. खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ. पयली गोलती नावेली, चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मेचो जाल्लो विचार. पूण उपरांत दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ले गांव निवडले. 5 गांवांनी उबारतले मल्टीपर्पज सभाघर. सभाघरांनी जातले उत्सव आनी सांस्कृतीक कार्यावळी. संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर GTDCन सल्लोगाराची केल्या नियुक्ती. सल्लोगार ह्या गांवां खातीर तयार करतलो DPR. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटल्या जायत्या वर्सांसावन काम करपी सांखळे, पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची सांखळी सभा जाली. हे सभेत तांणी आपल्यो 4 मुख्य मागण्यो उखलून धरल्यो. ह्योच मागण्यो घेवन हे कामगार आतां मुख्यमंत्र्यांक वचून मेळटले. ह्या कामगारांक न्याय दिवपा खातीर कामगार नेतो पुतीगांवकारांक फुडाकार घेतला. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटल्या जायत्या वर्सांसावन काम करपी सांखळे, पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची सांखळी सभा जाली. हे सभेत 4 थाराव पास जाले. हे थाराव खंयचे ते पळोवया. 25 ते 30 वर्सां जाल्ले आनी दिसवळ्याचेर कामाक आशिल्ल्यांक कायम करचे. PF वरवीं जमा केल्ले पयशे निवृत्ती उपरांत वा अवकाळी मरणा उपरांत कामगारांक दिवचे. जांकां PFचे पयशे अजून मेळूच ना तांकां ते बेगोबेग दिवचे. अजून पयशेच मेळूंक नाशिल्ल्या कांय जाणांक PF कार्ड दिवचे. नोकरेची सुरक्षीतताय दिवची. ESI वरवीं जमा जाल्ले भलायके खातीरच्या विमांचे पयशे तांकां दिवचे. मागण्यो मान्य करपा खातीर सरकाराक आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले. जर ह्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी ह्या वेळार कामगार नेतो पुती गांवकारांनी दिली. सध्या अधिवेशन हांगा आपयलें म्युनिसिपल वर्करचे पेडणे, सांखळे आनी वाळपयचे आसा. तर तांचे बेजीक डिमांड जे आसले ते डिमांड आमी ठराव घेवपा खातीर हांगा आपयले. तातूंत आमी 4 ठराव घेतलेले आसात. एक हे गेली 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून, तांकां रेगुलरायज करचे. जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा किरपाल वर्सीस गाजियाबाद, त्या जजमेंटा प्रमाणे जे वर्करांक कंटिन्युअसली काम करतात तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचे. स्टेट गव्हर्मेंटाचें, गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986चे एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन, गॅजेट नोटिफिकेशन आसा, आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें. हे सरकार येयल्या नंतर हे इम्प्लिमेंट करिनात, ते इम्प्लिमेंट करचे अशें आमी एक डिसिजन घेतलां. आनी हें जर आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या नोटीसीन जर कांय करिना जायत, कारण सरकारान डिसिजन घेतलां आमी रेगुलरायज करतले म्हणून कॅबिनेट हितून गेल्या बजेटान प्रोविजनूय केलां अशें सांगलां, पूण ते अजूनय इम्प्लिमेंट जाय. तर ते इम्प्लिमेंट करचे असो एक नाजाल्यार 1 म्हयन्यान आमी आमचे फुडली जी स्टेप आसा एज्युकेशनाची ती आमी घेतले अशें आमी निर्णय आजचे मिटिंगान आमी अधिवेशन घेतले आसा. आमी साखळेसून खुबश्यो गोश्टी ज्यो लेबरांक ओरिएंटेड आसतल्यो, ज्यो PF आसतल्यो, ESI आसतल्यो किंवा बाकीच्यो तेंच्यो बेनिफिट्स आसतल्यो, त्यो खूब प्रमाणात लक्ष घालून हांवें तरी खास चेअरपर्सन आसतना लक्ष घालून त्यो स्टीम लायनीन आसच्यो हेजो काळजी घेतलेली. पण तरी आसतना खुबश्यो गोश्टी तेंच्यो फाटीं उरल्या, जशे ESIचे कार्ड्स म्हणटले जावं आनीक कितें फॅसिलिटी आसतले. आमी जशें आमच्या पुती बाबान सांगलां, आमी पळयलां एक्सिडंट जर जालो कामाक ऑन ड्युटी आसतना कितें ताका लागलें, कितें जालें जाल्यार ताका
लीव मेळनासली किंवा तो वेजीस तांकां भरून मेळनासलो हे आमी स्वता अनुभव घेतलेले आनी हांव चेअरपर्सन आसतना सुद्दां आमच्या कडेन कायद्याच्या दृश्टीन कांयच फेसिलिटी नासल्यामुळे आमकां तांकां कितेंच दिवंक मेळनासलें. आमी ह्या माध्यमांतसून कन्सर्न मिनिस्टराक आनी सरकाराक जशें तेंच्यांनी नोटीस दिवपाचें थरयलां आमी सरकारा कडेन बी रिक्वेस्ट करता आनी हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन आसतना कन्सर्न मिनिस्टराक हांव 2दा तरी मेळ्ळो की तांकां रेगुलरायज करचें, तांकां वेवस्थीत तेंच्यो लिव्स आसतल्यो, अदर वेजीस आसतल्यो किंवा तेंचो पेमेंट आसतलो, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां एज पर द रूल मेळच्यो ज्यो मेळना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उसगांवां मशरूम फॅक्टरीत वचपी कंटेनर ट्रक रस्त्यार आडवो जाल्ल्यान येरादारी आडकून पडल्या. सद्याक हो कंटेनर कुशीक काडून येरादारी सुरळीत करपाचें काम सुरू आसा. दुसरे वटेन कुंकळ्ळी IDC कुशीक एक म्हाल व्हरपी ट्रक रस्त्या कुशीक कलंडलो. उसगांवां मशरूम फॅक्टरीत वचपी एक कंटेनर ट्रक आयतारा राती कडेन रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी आडकून पडल्या. वल्त घेताना हो ट्रक पलटी जालो. सद्याक ट्रेलर काढून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करपाचें काम सुरू आसा. हांगा राती एक ट्रेलर कोसळ्ळो. मशरूम फॅक्टरीक वयता आसतना हो रायट टर्न घेतालो आनी तेन्नाच ताजो कंट्रोल गेल्ले कारणान तो कोसळ्ळो. सद्याक जो ट्रेलरान जे मशरूम फॅक्टरीक लागपाचे जे मळी आसा ते काडपाचें काम चालू आसा. रातची वेळ आशिल्ले कारणान त्या हॉटेलार कोणूच नाशिल्लो, नाजाल्यार हांगा दिसाची खूब गर्दी आसता हॉटेलार, पूण रातचो वेळ आशिल्ले कारणान सगळ्यांक कोणाक कांयच जालें ना. दुसरे वटेन कुंकळे IDC कडेन रस्त्या कुशीक एक ट्रक कोसळ्ळो. अंडरग्राउंड केबलिंगे खातीर खणून दवरिल्लो रस्तो सामको दुरुस्त करूंक नाशिल्लो. पावसाक लागून रस्त्यावयली माती मोव जाल्ल्यान ट्रकाचो फाटलो टायर भितर वचून ट्रक आडवो जालो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांग्या तालुका गोमंतक भंडारी समाजाची समिती अस्तित्वात असताना नव्या समितीची घोषणा जाल्ल्यान कार्यरत आशिल्ल्या समितीन हरकत घेतल्या. राजकारणाक लागून आमचेच समाज बांधव समाजामध्ये पोकळी निर्माण करता असो आरोप सांगे तालुक्याच्या गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष संकेत भंडारीन केला. समाजामध्ये फूट पडल्यार समाज फाटी उरतलो असो भंयूय संकेतान उक्तायला. आयतारा 15 तारखेक सांगे तालुकाची गोमंतक भंडारी समाजाची कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा ही सांग्यात. आयज अशें दिसता की ही कमिटी सांगे तालुकाची ही ऑलरेडी हांगा अस्तित्वांत आसा आनी ही कमिटी प्रॉपर चॅनलान येयल्ली आसा आनी प्रॉपर आमकां अपॉयंटमेंट दिवन ही प्रॉपर जी कमिटी सेंट्रल कमिटी जी रेजिस्टर आसा ही हेणी आमकां अपॉयंटमेंट दिल्ली आसा. पूण आयज हो जी दुसरी कमिटी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता की आयज गोंयभर एक गट जो स्वताच्या आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर आमचो हो समाज फोडपाचो प्रयत्न करता आनी तेका आमचेच कांय समाज बांधव हे बळी पडल्यात. आयज म्हाका दिसता की ह्या आमच्या ह्या कमिटीचे जावं ह्या भंडारी समाज जी कमिटी काडटा हेंचें काम कितें? हो आमचो समाज मुखार व्हरपाचो हें एकूच तात्पर्य. आयज ह्यो दोन कमिटी काडून हांव विचारपाक सोदता ही आमचो समाज कसो मुखार वयतलो? आमी बाकीच्या समाजा मुखार आमच्या समाजा बद्दल कितें हे मेसेज दितात की आमचो समाज एक ना म्हणून? हांव एक सांगपाक सोदता, आमचो समाज हो सदांच एक आसा. पूण हे कांय जाण जे लिडर्स आसात समाजाचे जे स्वताचो पॉलिटिकल फायदो सोदतात ते खंय तरी राजकारण करपाक सोदतात आनी ह्या समाजाचो यूज करपाक सोदतात. आमकां एकूच हे आमचो उद्देश आसपाक जाय की आमचो समाज हो गोमंतक भंडारी समाज हो वयर पावपाक जाय, मुखार पावपाक जाय. आमचे भुरगे आमचे जे समाज बांधव आसात ते खंय तरी मुखार सरपाक जाय हे एकूच आसपाक जाय. पूण आयज आमी खंय तरी पळयतात की आमचो समाज फोडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हे आमचे भितरले करनात, हे भायले कोण तरी फोडपाचो प्रयत्न करता आनी हेका आमचे भितरले जे समाज बांधव आसा हे बळी पडटा. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी प्रवाशांच्या मुखार पावसा दिसांनी व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. प्लॅटफॉर्म नंबर 2 रेल्वेंतल्यान खुबशे प्रवाशी यो वच करतात. सगळ्या प्रवाशांक फुटब्रिजा वयल्यान येवचें पडटा, मात तांचे कडेन सत्री रेनकोट नाशिल्ल्यान फुटब्रिजा वयल्यान भिजत स्टेशनाचेर येवचें पडटा. देखून फुटब्रिजाक तात्पुरती शेड घालची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्ली आसा.
परमानेंट शेड बननी चाहिए। Permanent। Night time में धूप भी नहीं लगे और बारिश नहीं लगे। क्या तकलीफें यहाँ पे होती है जब बात चल जाए, स्लीप हो जाए, बारिश हो जाए, किसी को लग जाए, मतलब भीग के आना तो पड़ता है? अलग ही है। लगेज भेज रहे हैं और लोग भी भेज रहे हैं। Okay। हमको जहाँ तक तो ये आइडिया है कि पतरे की सेट चाहिए, क्योंकि हर समय पे रेनिंग टाइम पे क्या है ना, रेनकोट और अम्ब्रेला नहीं ला सकते। तो क्या है ना, ये इशू है। अभी जैसे अभी हम आए तो हम खुद भी भीग गए, तो अगर ये सुविधा हो तो अच्छा लगता है। क्योंकि आउटसाइड उधर साइड रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, शेडो डाल रखी थी, इधर साइड पे भी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि ये क्या है ना, ओवर ब्रिज चढ़ के आने में भीग जाते हैं। लगेज भी भीग जाता है हाँ जी, आपका? लगेज भी भीग जाता है उसके लिए। रेल्वे स्टेशनाचे हांवच्या जाग्याचेर उबें आसा तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 1 आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 2. जेन्ना खंयचीच ट्रेन प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर येता तेन्ना जो पॅसेंजर आसा तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर देंवता आनी हांगासर एक खूब ब्रीज जो आसा तो तुमी पळोवंक शकता. तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2तल्यान लोकांका चलत प्लॅटफॉर्म नंबर 1चेर एक्झीट करचें पडटा. आनी सध्या गोंयांत फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की पावस जातलो आनी अचानक कंटिन्युअस पावस चालू आसा. जो पॅसेंजर ट्रेनींतल्यान देंवता तांकां पावसाचो अंदाज आसना आनी प्रत्येक पॅसेंजर जो आसा तो छत्री किंवा रेनकोट आपल्या बरोबर कॅरी करतात अशें ना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा अग्रवाल. गावणे बांदोड्या श्री पूर्वाचार्य देवळा लागसार आशिल्ली संरक्षण वण उटंगराच्या सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून कोसळ्ळी. संरक्षण वणत कोसळिल्ल्यान मडकय ते फोंडे वचपी येरादारी ठप्प जाली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. उपरांत मंत्री तशेंच आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी घडणूक वचून पळोवणी केली. सध्या रस्त्यार पडिल्ली माती काडपाक सुरू आसा. बेगोबेग संरक्षण वणत बांदतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. जो मोठो पावस येता त्या पावसान डोंगराळ भागांत आमच्या गावणे टू महालक्ष्मी ह्या रोडार पूर्वचारी देवळा सकयल जी वॉल आसा सादारण 100 मिटरांची दोनूय सायड धरून आडवी आनी उबी ही कोलॅप्स जाली आनी त्या खातीर सबंद ट्रान्सपोर्ट मडकयच्यान तशेंच गावणीच्यान येणारो हॉल्ट जाला. कारण 6 मिटर हायट आशिल्ली ती सकयल पडिल्ल्यान जवळ जवळ फाल्यां दनपार बसून आमी तें क्लियर करपाक सोदता. कारण इट इज अ कॉन्क्रीट वॉल, सगळें आमकां फोडून काडपाक जाय. आज सकाळी फुडें हें चालू जालां आनी सगळें काम 24 तासांत फाल्यां मोकळें जातलें. त्या नंतर जें काम आसा तें इमिजिएट चालू करपाक लायलां. कारण हो मेन रोड आसा आनी मेन रोडार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरूं शकना आनी त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट आमकां इमिजिएट करपाक जाय तो चालू करपा खातीर फाल्यां दनपार बसून तो चालू जातलो. तर आमी हांगासर पूर्वाचार्य देवळा कडेन आयज जी भिंत पडलेली आसा पळय न्ही, थंयसरूच देवळाच्या फाटल्यान आमचे देवाचें एक मागलें पूर्व म्हणून आसा. थंयसरूय फाटल्या दिसांनी जो प्री मॉन्सून पावस पडलेलो पळय भरपूर कितें, तेन्ना एकाच पावसान ते थंयसरली माती कोसळ्ळी आनी ते देवाची जे हें आसा घुमटी आसा कितें ताका मातसो धोका निर्माण जाल्लो आसा कितें. तर आयज सुदीन ढवळीकर आमचे मंत्री आयुष मंत्री ते हांगासर येवन पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी तें रोखडेंच काम सुरू केल्लें आसा धड बांदपाचें. तेजे बरोबर हें काम तेंच्यांनी करता म्हणून सांगलां आपणाच्या कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत कितें जाल्यार तें बी मातशें बेगीन त्याच बरोबर कित्याक इमिडिएट हितून कित्याक रोखडोच जर आनीक पावस पडत जाल्यार ते आनीक कोसळपाची शक्यता. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या प्रकल्पा खातीर निवडिल्ले स्वत एक चिमलाच्या लोकांनी खर विरोध केला. आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, पूण तळ्या कुशीक हो प्रकल्प ना का म्हणून चिमलाचे लोक सांगतात. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार तळयेंतली जैव विविधताय नश्ट जातली असो हुस्को थळाव्यांक पडला. द्वारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडपाक मंजुरी दिल्ली.
मात युनिटी मॉल जंय येता थंय तळें आसा. तळ्या कुशीक हो प्रकल्प नाका. हो प्रकल्प हांगासर जालो जाल्यार तळयेंतली जैव विविधताय नश्ट जातली, तशेंच ग्रावंड वॉटर दूषित जातले असो हुस्को चिंबल्याच्या लोकांनी उक्तायलो. Construction of the Unity Mall Goa, Chimbal, हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. In the past few years, we have fought a very big andolan for the IT park, and that has been completely put off for the moment. And now we hear the Unity Mall, which is going to come there, and the tallest building in Goa coming up there is going to destroy our biodiversity, and all the water aquifers at the Kannaba Plateau are going to be polluted with all the sewage water which is going to seep into the aquifers. We are not against the Unity Mall. We are against the place it is proposed to be constructed at. That is next to the Chimbal Lake. So basically it is just by the side of the buffer zone and one towards the influential zone. What is in the influential zone is the aquifers. What are the aquifers? They are basically what soak the water and then send it to the ground. So if you build a Unity Mall over there, basically the groundwater will get polluted. So that's what we don't want. मात कोणी तुमची तोकली वापरिना बाबा. तुम्ही ते एक्युफायर्स डिस्ट्रॉय करता म्हणून ती स्पॉन्जीस तेच तर तुम्ही डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार ते लेकान उदक खंयचे येतले. तुमकडेन सारकी तेजी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट ना तरी तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता. तेन्ना हांव मागता आमच्या सरकारा लागीं असले प्रोजेक्ट आमकां गरज ना. We've been going through this for a very long time. It started with the IT park and it keeps on going. Today it's the Unity Mall and Prashasan Bhavan. Why do they all want to come to Chimbal? And that too near the lake? Is that the right place? We're not against all these things, but it's basically the place they are looking at. The wrong place. It's a place which has the aquifers, which is going to get the water into that lake and to our village. You're spoiling it all. It's going to pollute this place. Please get off this place. कुमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसान गोंयभर खदळ घाला. दिसभर सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्या. सत्तरींतल्या कांय सुवातांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यात जाल्यार सांखळे वाठारांत वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. पळयात पुढे बातमी. आयतारा दिसभर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळेंतल्या वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. बंदीरवाडा विठ्ठलापुरांतले देव तोणेश्वर देवाचे पेड लेगीत उदकापोंदा गेले. तशेंच मैदानाचेर पुराय उदक भरिल्लें आसा. वाळवंटी न्हंयच्या लागसार आशिल्लो हुंवार प्रतिबंधक येवजणेंतल्यान रातचे 2 फावटी पंपांतल्यान बाजारात भरिल्लें उदक भायर काडिल्ल्याचे थळावे सांगतात. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयतारा 70 म्हालात दिसभर वाऱ्या वादळा सयत उटंगराचो पावस पडलो. खुबशा वाठारांत रस्त्यार झाडां पडपाची घडणूक घडली. तशेंच 3 लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. सध्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून दुरुस्ती करपाक सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय
सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही